दीस सोनवार ऑगस्टची 9 तारीख 2025. पहिले मसाब द्वितीनियम पुस्तकांतले मसाब अध्याय 6 वोळ 4 तावन 13 पर्यंत. मोइजे लोकां लागीं म्हणालो, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजांत कंसोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसोम कळाय. तुज्या घरच्या दारवंताचेर आनी शहराच्या दारवंताचेर ती बरोवन घाल. सर्वेस्पर आपूण तुका दितलो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातली व्हड आनी सोबीत शहरां, तुवें पुंजावंक नातल्या वस्तूंनी भरिल्लीं घरां, तुवें खणूंक नातल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातले दाकांचे आनी जैतुनाचे मळे आसल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, आनी थंय तूं खावन धादोशी जातलोय तेन्ना तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्ल्या सर्वेस्पराक विसर नाशें सत्राय घे. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोन चल, ताचे सेवा कर आनी ताच्या नांवान सपूत घे. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 18, 2-3, 3-4, 47-51. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बोळ. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तुंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परस म्हजें खडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवणदार. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बोळ. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचें खडाप, तोस्स म्हजें ढाल, म्हजें स्वरक्षणाचें शींग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परस म्हजें खडाप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता, आपणे मागलेल्या राजाक थीर मोगान सांबाळटा. श्लोक. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तुंच म्हजें बोळ. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. आमच्या सडवणदाराची जो क्रिस्तान मरणाचो नास केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मार्फत उजवाडाक हाडलें. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 17 वोळ 14-20 पर्यंत. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशीं ते पावल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशीं येवन ताचे मुखार सरपडून म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूत कर. ताका मरलूक आसा आनी इतलो घडामोडी तो करता की सबार पावटी तो उज्यांत आनी उदकांत ओडला. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं हाडलो, पूण ताचे निमतीं ताका बरो करूंक जालें ना. तेवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीं. ताका हाडटस जेजून ताका भेस्टायलो आनी देंवसार ताचें तोंड भायर गेलो. अशें तेस्स घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसोरो आसतना शिस ताचे सरशीं येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक 7 दीस जाले ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां,
एक सासवाच्या काना इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वस म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें की थंयच ना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आपोस्तल जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ताचो पाटलाव करूंक आयिल्ले. लांब काळ जेजू संगी रावून ताची शिकवण आयकून तांणी केल्लीं असर्यां पळोवन ते भावार्थान घट आसले म्हूण चिंतल्यार सूख जायत. देव सरला गेल्या भुरग्याक गूण करूंक आपोस्तलांक जालें ना. जेजूनच तें असर्य केलें. उतळ भावार्था निमती आपोस्तलांक हें जालें ना म्हूण जेजू सांगता. आमी आमच्या जिवितांत सबार पावटी सलवतां आनी पडटां, पूण सलवणी आनी पडणी निमाणें उतर न्ही. पडुल्ल्या उपरांत पडुल्ल्या तेंतावन उठाना जावची आमची सलवणी जाता. पडुल्ल्या तेंतावन जेजूक उलो मारल्यार तो आमकां हात धर उखलता आनी आमचें पैण मुंदरूंक सकत दिता. आमी अस्कत म्हणली बरी खबर आसा, कित्याक आमी अस्कत आसता देवाची मजत आमकां भोव लागींच आसता. सम्या चडय आमचो भावार्थ म्हणलो उलो आमचे जिबेर सदांच आसूं दी.